हांव त्रिलोकनाथ बोरकार, प्रेसिडेंट श्री शांतादुर्गा संस्थान कवळे. सगळ्यात पयलीं समस्त गोंयकारांक नवरात्राच्यो खूब खूब शुभेच्छा. सगळ्यांक खबर आसा की नवरात्रा ही 15 ऑक्टोबराक सुरू जाल्या आनी दसरो हो 24 ऑक्टोबराक आसा. सो 15 ऑक्टोबर ते 23 ऑक्टोबर आमच्या देवस्थानान विविध तरेचे आमचे देवकृत आसता. सगळ्यात पयलीं 15 ऑक्टोबराक सकाळी आमचे देवीची प्रार्थना जाता आनी ताजे नंतर घटस्थापना जाता. तशेंच मागीर दनपारची 1:30 महाआरती आनी महाप्रसाद आसता आनी मागीर सांजचो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसता आनी 7:30 पुराण आनी मागीर रातचे आरती आसता. ताजे नंतर लालकी आनी मागीर मकर आसता. सो हे 5-6 दीस आमचो प्रोग्राम असोच ठरिल्लो आसा की दनपारची आरती, मागीर महाप्रसाद आनी मागीर सांजचे सांस्कृतीक कार्यक्रम, पुराण आनी मकर. आनी आमचें वैशिश्ट म्हणजे अशें की आमचे सांजचे सांस्कृतीक कार्यक्रम जे आसा जे आमी सातत्यान एक 4 वर्सां जालीं की आमी तो प्रोग्राम अशे पद्दतीन करतात की कितलेशेच आर्टिस्ट म्हणजे गोंयचे आसतले किंवा गोंया भायले आसतले ते प्रत्येक वर्सा आमकां सांगतात की आमकां देवीच्या चरणा कडेन आमकां वॉलंटियरली कितें तरी सेवा करपाक जाय. म्हणून आमी अशी सगळे एकत्र येवन कमिटीचे मेंबर्स आमी अशें चिंतले की तांकां एक संदी दिवची. रातचें आमचें कीर्तन आसा तें अंदू घागबुवा हांचें कीर्तन आसा. मागीर रातचें मकर आमचें 11 सुरू जाता. दसऱ्या दिसा सकाळ फुडें आमची देवकृत आसता. तशेंच दनपारची 1:00 आमचे पालखेचे पुजा आसता. मागीर महाप्रसाद आनी मागीर सांजचे 3:30 सुमार शिमा उल्लंघन करून आमची पालखी कवळ्या वाठारांत प्रत्येक मजराच्या भाविकांच्या दारांत रावन तांकां आशिर्वाद दिता. आनी रातचे जवळ जवळ आमकां 1:30 ते 2 जाता. परत कवळ्या देवळान भितर येता म्हणसर आनी मागीर आरती जाता देवीची आनी मागीर आमचो हो कार्यक्रम समाप्त जाता. सो हांव भाविकां कडेन मागता की तुमी मुद्दम आमच्या देवस्थानान येवचे आनी सांस्कृतीक कार्यक्रमाचो तशेंच महाप्रसाद आनी विविध अशे कार्यक्रम जे आसा ताचो मुद्दम घेवन हांगा देवीचो आशिर्वाद घेवन तो प्रोग्राम पळोवचो.
बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका बाबा अरे राव हे घे व्यवस्थित खा एकटोच खा होय वखद घे हा. टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया सायबिणी करता राव आता कितें हे घे आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं अरे राव हे घे आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख दवर ते सकल हा बिल दी जाले बोलले अशें कशें गोंय सरकाराची करामत एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आणि कंज्युमर डिटेल्स घालप मागीर UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप फक्त जाय ते इंटरनेट ते तर आमचे कडेन आसाच तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक व्हॉट्सॲप युट्यूब हातूंतच आसता म्हणल्यार आमी दोगांय तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना आता इनलाईन नाही आता सगळ्या ऑनलाईन दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.